देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 16 वोड 24 ते 28. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलो करूंक कशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तो सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जाय? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कोरण्या पोरमणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरें सांगतां, हांगा आसा तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मरण भोगची नात. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ सर्गेस फ्रांसीस पाप साहेबाची उतरां खुर्सा विरयत आमी जेजूची पाटलावदारां जावंक जायना. खोरीस आमच्या क्रिस्ती बाबार्थाची बुन्याद आनी आमच्या जिविताची अस्मिताय. खोरीस आमी सोम्या जेजूची पाटलावदारां म्हूण दाखोळ करता. आमकां खोरीस नाका. आमच्या खुर्सां आनी कोश्टां वेळार आमी शेण करता. आमचो खोरीस आमकां जेजूक सोडवंडाराक आनी ताचे कोश्ट नियाळूंक स्फूर्ती दिता. निराशी जावचे सुवातेर बरवशाची बाबार्थाची मनशां जावंक वावरुया. आमी आमचे कोश्ट खोरीस व्हरतना दुसरे कश्टवतात तांकां आदार दिवंक आमी फुडें सरुया. आमेन.